27 जल नवरे चंदू. 27 इयर्स सुरेखा सांगचे नव्हता मुक्ता कस तू कसं रे चंदू तू पण सांगचे बाई की नाही गुड मॉर्निंग म्हणताना विश यू अ व्हेरी 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 हॅपी वेडिंग अॅनिव्हर्सरी. थँक्यू 27 ವರ್ಷ ಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಮಳೆ ಸಾಗರ ತೂ ಪೋನ್ 27 ವರ್ಷ ಜಲ್ಲಿ ಮೂರ ಚಂದು बा ताज्या वस्तू मक्का निकल देवा मांत्र गोष्ट कसं चाललंय? कसं मुक्ता आवलेकला लिंबी येणे उद्दा वरल गोहून उद्दा कर ते हात धुवचे ते हांव कसं केलंय कोरोना म्हणून लिखून आता कोरोना असं नव्हे तक्काची ते उदको लिंबी पोळणं पिवच्या जुमकलल गो बेगेल बामणान जोर केले हळली मांकडगंचे ते पिवच्या नाही हात उतही धुवच्या मुक्ता या विषयी कोणाच्या सांगू नका रामचंद्र तू बिलकुल सांगू नका मी गेल मर्याद वच्चत ना कसं कू हांव कोणा सांगा ना. मिस करतो ना मका अयो मस्त आणि कुल्ली वाटलेल्या मध्ये जो पोर नका नाही ते ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಣ್ಣ एकली असत घरात तू बस गो मम्मा ते स्वतः म्हणलं नाक म्हणतोस ना तू नाही नक्का बॉम्बे जनर वच्चा म्हणले ताम आपळच ना गो अच्छा रिस्क ना आहे कोरोना पुरे हे तुला जॉब आहे कंप्लीट चली रे मी ट्रेनिंग जत यावे तू बॉम्बे ओटूच एक बार गम्मत राब बुने गया जय जय ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೇ ಈ ಜೀವ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೇ अप्पा कसं थंड वार येता राजप्प जीवा उगण येऊन गेली ते सटकून घरा ना जाल्यार राब्बो जायना बा ताका म्हणचे दिसता घरा एक बायल मनीस जाव का म्हण घरा असताना कळना आमका वाटा 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 करचे नाकनातील कोईन कुसरी वापास कितले मिस जात सकू म्हाका हो चंदू किती एकलो बैसला सक्कू ना गो सक्कान दुखून म्हाका चीशे घर कसं करची म्हणून गोत ना उगण येऊन गेली गो हो तसले येऊ रे चंदू लायक वार आहे तसं होते तर वाकूच नाही यो वच गो येता येता यो यो तसं लायक वार आहे पहिले थंड वेदर गो का म्हणतो चमकून चमकून पूर जल चंदू 2 मिनिट वैशाव्या बस गो लाय थंड वार आहे बस चंदू पड रे ठीक पड रे कसं चंद ओय गो आम्ही नित्य असता तुका ते नवीन आहे ना गो वही भारी चंदस रे बा पूण निकल का गो गावान तू लायक वातावरण रे चंदू हे 2 दोळी पावनाचे पाचवे पाचवे सौंदर्य पळोवचे प्रकृतीचे तुम्ही एक भारी लकी हंग गावान तू गावान तशीची लायक वारे शुद्ध तेमे आणि लायक उद्दाक आहारी तशीची कितली लायक हांगाचे आहार प्राणी पक्षी पुरा पळयताना मनाक शांती नेಮ್ಮದಿ पुरा आस जाल्यार आत्ता जनक मंत्र अर्थ जायना सिटी सिटी म्हणू सिटी का धावता ती अंग बिनी रब्बनंती ए रे चंदू तू सांगील 100 बदची जाल्यारी त्यांनी शिकिले हक्का काम सोदून परगाव वचकनवे सिटी म्हणून वत्ता ती वय गो मुक्ता आत्ता चेडूवांक कोण सांगचे तांगेल शिकवाणे समजावन तांनी परगांव काम सोदूका जाल्याची जाल्यार आमगेले गांवची अटॅचमेंट सोडूनच पडे तांगेल मूळ विसरू जातवे ना बा आणि
त्यांनी शिकिल्याक समजावून गावांत कसले अभिवृद्धी जात की म्हणून पळोवका न्हू त्यांनी आत्ता चेडू त्या पुरा कसले करनात गो मुक्ता. त्या वय रे चंदू, आता चेडू सांगील खंय ऐकता ती. वय गो मुक्ता, आत्ता चेडू तशींची गावा येवचे नाक तांका. गावा येवका जाल्यार आमी लांबू का तांका. सांगिले ऐकनात गो. आमगे ते ना तुवें दोग जण कसा करचे पर गावान तू सेटल म्हणतात सांगल्यारी कोण सांगची तांका. त्या वय रे चंदू, आमगे ते पळय लांबू का हांवें चेडूवांक तांणी थंय सेटल म्हणटा ती. तांकां थंयचे जीवन खूश जावन गेला. येतले गो खंय वता ती. टायम येवका पुरा काय. कालाय तस्मै नमः. त्या वय रे चंदू, मागीर रामचंद्र चमकल वे पाऊल कई वे कशी. कस रे चंदू. तुक एक सोण वच्ची म्हणत गेले कसल वस्त गो. वय तांणी पावलीची कॉल येईल म्हाका. कस म्हणची गो मुक्ता. तुगेल रामचंद्रच पळय लक्ष ऐकलो. हांव मस्त जन बायल बामणा पळयले जाल्यार तुमगेले वरी कोणाकय पळय न्ही गो. भयंकर तुम्ही. ये वन बामून मेळ्ळा पळ तुका. पुण्य केला तुवें. त्या एक विषय वय रे चंदू. हाली म्हाका राणी राणीशी पळोवन घेता ती. त्या विशयार तू वयलत की म्हणया सुकुमारी चांग बायल मेळ्ळा तुका. जाल्यार हांव एक तुका निमगीता. सुकुमारी म्हाका पळयल्यार मार जायना की म्हणून. अय्यो ना गो तू त्या पुरा सिरियस घेव नाका. तिगेले स्वभाव वरटू जाल्यार मन मांत्र फूल शी गो. कळवे तू त्या पुरा कांय आलोचन कर नाका. ती आमगेले वरी एज्युकेटेड नाही पळय आणि तिका लोकज्ञानाची के उणी गो. तिका मस्त शिकयलेले ना आणि तांक मस्त कष्टार होड केलेलं चलयांक. कळवे तू कांय मागते आणि होर नाकते विशयार. जायत रे चंदू, तू सांगता रे हांव कसं सिरियस घेना. जाल्यार म्हाका लायफान तू कसं सिरियस घेव का कसं लाईट घेव का म्हणून कळना. मस्त समय तुकून तुगेले एक विषय सांग का म्हणून लेखता आसा. कसं विषय गो मुक्ता. कसं म्हणल्यार चंदू, एक 4-5 वर्सां फुडें म्हगे लायफान एक सिरियस विषय जाल्लो रे चंदू. म्हाकाच पळय मेंटल डिप्रेशन जालें. डिप्रेशन तुका. म्हाका नमगुचेका जायना मुगो. हे देवा, कॉलेजान तू स्कूलान तू असताना कसा गो गम्मत करतशिली. पुरा जन हांसयतशिली. तेवे तुका डिप्रेशन. वय रे चंदू, हे विषय सांगल्या कोणय नमगनाची. तू गोतच न्हय. हांव भरलेल घरा ओड जाल्ली. ते ओणीत तुमी पुरा फ्रेंड्स खंयचे गमत यार दीस गेला म्हळ्यार ते दना. पार्टीक जत्तर हांगे लोटू गांव भोंवता आशिल्ली. गम्मत येर आशिल्ली हांगे लोटू चेडवा लोटू. अक्षयू शिकच्या म्हणून भायर चमकलो. अक्षताल हार्डीक जावन ती बामणा ती चमकली. हांव एक कुळी जाल्ली रे चंदू. मस्त जिवा बेजार जेवचे सूट जालें आनी डिप्रेशन स्टार्ट जालें म्हाका. इतली म्हणटा की पुरा जन म्हाका पिश्शीताय म्हणली रे चंदू. मुक्ता, मना कष्ट जात जाल्यार सांगू नका गो. आलोचन कोर नका त्या विषय. सोड हंगाच. आयक रे चंदू, म्हाका ज्या हें पुरा विशय तुगेलो सांगू कच्चीची. त्याची वेळारच पळय म्हगेलें अन्नाके कांय नच जालें. 1-2 म्हयने हांतलार आशिल्लें हांन. मागीर अन्ना लय जाल्लें. अन्नान वतर म्हाका आनीक मस्त डिप्रेशन जालें रे चंदू. रोवणाक गो मुक्ता. समाधान कोण घ्या गो. अन्न हुशार नातील वेळार येवन अन्नाल सेव करका म्हणून आशिल्लें म्हाका येवचें जायनी रे चंदू. लास्ट 1-2 दिसां खातीर आयलें हांव. तेवे म्हाका मस्त मनाक हेल्लें. कसं कर सांग. म्हगेले भाव भयण्याला सांगया म्हणल्यार
तांणी तांगेले संसाराचे हाजेर असती तांक कसले मेगेल सांगून बेजार करूचे म्हूण दिसले आम्हाला सांगे म्हणल्यार अम्मा काही प्राय जाला न्हय आम्हाला कशें सांग फ्रेंड्साले कोणाले कॉन्टॅक्ट ना आशिल्लो म्हाका मग तू डोळे उद्दा काढचे पडोचे जायना गो मुक्ता सगळे घरा जबाबदारी हांनी घेतली मेगेल कसं नाही दुःख हांक सांगचे मन या नाशिल रे तांणी आनी काही टेन्शन घेता की तांगेल जिवा कसं नाही जात की म्हणून म्हाका तेवय भंय रे चंदू आनी मस्त पुरा मोगार केल्ली मेगेल खातीर आनी चेडवाल विशयी कसं सांगची रे चंदू म्हाका जे जाल्यार वागा दूध हाण दितात तांणी मोग मस्त करता ती जाय जाल्यार हाण दिवचे रेडी आसा ती जाल्यार तांगेले टायम ना आम्हाला उरलोचे जेव आम्हाला येऊन रापचे जेव तांकां टायम ना रे चंदू तांणी तांगेले जिवनार मुळगून गेल्ले तांगेले जॉब घर असू गो मुक्ता तू बेजार कोर नका मग तू डोळे उद्दा काढचे पडोचे जायना गो मुक्ता त्या 4 वर्सां हांव भोगिलस पड चंदू आठवयल्यार म्हाका मस्त म्हण मस्त बेजार जाता मेगेले सजवारांनी पुरा जनान म्हाका पिशे पिशे म्हण तशें जाल्यार येस पड मेगेल बामणान मेगेल हात सोडून तांणी कोणाले उतर आयकुचें न्हू तूं धैर्य जेवका म्हूण म्हाका मस्त धैर्य दिलें आज आमी इतली गमत येरास म्हणजे मेगेल बामणान ती मात्र रे चंदू कितली ताय बेजार आयली म्हळ्यार म्हाका हें जिवन नाका जावन गेलें चंदू आज हांव आस म्हूण जाल्यार मेगेल बामणाली ती मात्र तांणी म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त मोगारी चेड्डाल म्हणके पळयल रे चंदू ते 4 वर्सच पळय मेगेल जिवनाचे अति घोर अध्याय हांगेल मोरल सपोर्ट मेगेल डॉक्टरले कावन्सिलींग हाजी निमते हांव वयर पडली रे चंदू मागीरच पळय हांनी एक ओवरकम डिप्रेशन म्हणून एक संस्थे आपून व्हेल्ली थंय मेगेले म्हणटा मस्त जन विंगड विंगड टायपा डिप्रेशनाक गेल्लेली आशिल्लीची तांगेल पुरा काणी आयकूनच पळय म्हाका दिसलें मेगेल तांगेले म्हणटा मस्त व्हड विशय न्ही हांतो हांव भायर येवन गेलवूका चीच म्हळ्यार एक अट येयली तद निमती मनात मस्त धैर्य कोण घेतले ताजे नंतरच पळय मेगेल जिवनाचे दृष्टिकोन चेंज कोण घेतली रे चंदू हांव लेखलें फुडें कशी हांव गम्मतेर खुशखुशी आशिल्ली तशी आसूं का म्हणून लेखलें आयची दिसू आयच्यो मुखारची कसले आलोचन करूं ना आनी आईल कसं कष्ट की सुख कितें आमी फेस करका म्हळ्यार एक मना भावना आयली आतां हांव कुशेर आस रे चंदू डिप्रेशन म्हळ्यार कितली सिरियस प्रॉब्लेम म्हणून म्हाका गोतूच गो आर्तन मेगेले एकलो फ्रेंड तशीच डिप्रेशनार सुसायड कोण मेल्लो गो म्हाका आत्ता दिसतास ताका एक चूर तागेले कश्टाक कोणें स्पंदिसिल्लें जाल्यार तागेले एक चूर ताका खुशी खुशेर उरलेले जाल्यार तो वंत आशिल्लो दिसता म्हणून शे कितली सिरियस प्रॉब्लेम न्हू हे डिप्रेशन हें डिप्रेशन आशिल्ल्या मनशांक मेडिसिना ಒಟ್ಟು मोगू प्रीती विश्वास दाखयला वग्गी रिकवरी जाता रे चंदू जाल्यार हें समाजच पळय डिप्रेशन म्हळ्यार पिशी म्हूण लेखता ती हें रोग न्ही हें एक मनोव्याधी हें डिप्रेशन म्हळ्यार कोणाक केदनय येवचें पूर रे ते डिप्रेशन आस म्हणली कुळे तुच्छ दृश्टीर पळोवत न्ही तांकां सपोर्ट मोरल सपोर्ट जावका रे चंदू नहीं गो ते पूरा सोडे नी म्हाका तुगेल काण आयकून ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ पळयवरी जाल्यार ते पूरा सोडे नी कळवे आनी कसले ना हे तू फुडल्या वरीच आनी खुशखुशेरी हसनमुखी जेवण आसूं का कळवे आनी असल कसले जाता ना हे बाल्य स्नेहिता एक विसर नाका कळवे मग जाल्यार म्हाका एक बेजारू तू इतले तुगेल जिवनान तू घोर विशय जाता ना म्हाका एक विसरली न्हू गो सांगू का हांव ह्या नाशिल्लो तुका हेल्पाक इतलो व्हडलो विशय जाता ना मिगेल्यानी पयलेले तू म्हाका मस्त बेजार जाल गो एक कागदपणी घाली आशिल्लो न्हू तू म्हाका इतले अर्थ कोण घेतिले शे
अय्यो चंदू त्या पर मात्या घेऊन बैसू नक रे त्या वेळार म्हाका कसने मात्या वचची न्ही कोणा सांगका कोणा सोडका म्हणून आता 30 वर्स नंतर तू मेळ्ळा न्हय आनी कसं असल्यार तुका सांगता हांव तेदान मागीर कोणाले कॉन्टॅक्ट नंबर जो कसं नाही ना आशिल्ले आनी म्हाका ते कर सांगू का म्हळ्यार मात्यान तुवें ना आशिल्लें रे चंदू मेगील सोड रे चंदू तू एक हांव वाच की मेल्ले की म्हणून एक कागद जो फोन जो तू केला की तू कुडगस आशिल की मेगेलो ते कसन म्हणून सांगची गो मुक्ता ते आठवयला रेची म्हाका जिवा संकट येता रे तशें म्हणल्यार आजी तू म्हाका ते विशय सांगू का कसं ते जिवा संकट जात म्हणून प्रतिपटी सांग तू म्हाका कसं नाही विशय सांगा ना मग मुक्ता ते विषय तुका कशी सांगची म्हणून म्हाका कळना गो ते कसं म्हळ्यार रे ते कसं म्हळ्यार रे वचा जळार चपतसे काळोख जलो पोटाके भूक जाता यो यो प्रतिपटी तू अशी सांगचे आ मात्र पूर तुगेले रोडचे तू मात्र कसं नाही सांगची ना म्हाका सांगत गो सांगता तुगेला सांगनाशे आनी कोणाला सांगचे पुराक वेळ वो जायत हांव एका व्हेजिटेबल घेऊन येता तू घरा बस बाय चंदू म्हाकाय गुंतली ते पुरातांनी हासचे करचे कसो उल्लूच गो हेलो म्हाका करतू जायनी गो मेळ्या आनी कळवच जाल्यार गंमत जाल्ले कळना जाल्यार हासली मेळ्या अभी नेक्स्ट महीने वच्चे हरनाडात जायत पुरा ಒಟ್ಟು वच्चे हब्बा जायत गंमत करूया जायत बाय बाय